गोंयांत 15 वर्सांचो दाखलो आसल्यार गोंय सरकार त्या मनशाक सरकारी नोकरी दिता। सरकाराच्या नोकर भरती कायद्यान 15 वर्सांचो दाखल्याची अट घाल्या। आतां सरकारी नोकऱ्यो आनी सरकारी येवजणेचो फायदो घेवपा खातीर सरकारान आतां कायद्यान बदल करपाची गरज आसा, अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन केल्या। संघटनेच्या समितीची बेरेस्तारा पणजेंत पत्रकार परिशद जाली। GSIDC आतां सिव्हिल इंजिनियर जाल्ल्या गोंयच्या भुरग्यांक कंत्राट दितले, ताचें संघटनेन स्वागत केलां। तशेंच हें करतना गोंयकार म्हूण सिद्ध करपा खातीर 15 वर्सांचो गोंयांत रावपाच्या दाखल्याची अट काडून गोंय स्वतंत्र जालां तेन्ना कोण गोंयांत आशिल्ल्या तांच्या भुरग्यांक कंत्राटां दिवपा खातीर अट घालची, अशी मागणी संघटनेन केल्या। तशेंच निवेदन GSIDCच्या अध्यक्षाक दिलां। GSIDCन एक सिव्हिल इंजिनियर रजिस्ट्रेशन करता म्हणून एक स्टार्ट केला। तेंच्यांनी एक स्कीम स्टार्ट केला की 25 लाखा पर्यंत कामां दिवपाची सिव्हिल इंजिनियर्सांक, म्हणजे भुरग्यांक एम्पावरमेंट करपाक एक बरी गोष्ट आसा। सो तेंच्यांनी भितर ते कितें करतले की भुरग्यांक रजिस्टर करतले आनी तांकां जर कॉन्ट्रॅक्ट जाय, फॉर एग्जांपल शाळा रिपेर करपाक जाय नाल्यार आनीक कितें बारीक बारीक जे कॉन्ट्रॅक्ट आहा पळय ते करपाक शकता गोंयांत, नॉट ओन्ली इन गोवा, आवटसायड गोवा पासून करपाक शकता। तर तांकां ते EDCच्या थ्रू ते लोन घेवन नाल्यार फायनान्स दिवन तांकां ते सपोर्ट करतले। जे रजिस्ट्रेशन करतले पळय भितर ते 15 इयर्स रेजिडन्स पासून जेच्या कडेन आसा पळय तांकां ते रजिस्ट्रेशन करपाक एलाव करतले म्हणून। सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी हे स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट करता। आमी मागता की जे सिव्हिल इंजिनियर्स रजिस्ट्रेशन जातले, जे भुरगे थंय एनरोल जातले स्किमीक, जांकां हो बेनिफीट मेळटलो, ते 100% पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेच आसपाक जाय। आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे क्लियरली सेक्शन 4A ऑफ गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी एक्ट 2012 हे एक्टान तेंच्यांनी क्लियरली बरयल्लें आसा, म्हणजे जेचे आवय बापूय 1961 पयलीं जेचे रूल जाला, ना जाल्यार जो भायर पासून जन्माक येयला पूण जेचे आवय बापूय गोंयचे आसा 1961 पयलीं जर बॉर्न हें जाला, रूल जाला अंडर दॅट गव्हर्मेंट, जाल्यार ते गोंयकार म्हणून, जाल्यार ते जर ते एक्टान जर ते गोंयकार डिफायन करता एज अ गोवन आनी ते जो एक्ट आसा तो जर त्या लोकांक लागू जाता गोंयकारांक, जाल्यार बाकीचे गव्हर्मेंट जॉब्स, गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स आनी असली रजिस्ट्रेशन जे आसा गव्हर्मेंट स्किम्स आसा ते हे एक्टा प्रमाणे कित्याक लागू करिना। आमची मागणी आसा की हे एक्टा प्रमाणे तुमी प्रत्येक गव्हर्मेंट जॉब, गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट, गव्हर्मेंट स्कीम जी आसा ती हे एक्टा प्रमाणे तुमी लागू करपाची। पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन गव्हर्मेंट जॉब हे 100% पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच वचपाक जाय। आयज आमी ऑलरेडी आमचे ऑब्जेक्शन लेटर आमी चेअरमॅनाक दिल्ले आसा, आमकां तो मेळोंक ना पूण आमी सबमीट इनवर्ड केल्ले आसा लेटर। थोड्या दिसान आमी तेजी आतां अपॉयंटमेंट जेन्ना मेळटली तेच्या कडेन बसोन आमी डिस्कशन करतले। तेका जितले जाय तितले सिव्हिल इंजिनियर्स नीज गोंयकार आमी दिवपाक रेडी आसा, आमच्या कडेन आसा। तेणे फक्त सांगपाचें आमकां की आमकां 100 सिव्हिल इंजिनियर्स जाय, आमी ताका 100 सिव्हिल इंजिनियर्स हाडून दितले, ही आमची चॅलेंज आसा ताका। सो जर आमच्या कडेन जर जायना, आमचे जर सिव्हिल इंजिनियर्स ना गोंयांत, जाल्यार तेंच्यांनी काडून ते भायल्यांक न्हू तेका जाय तेका दिवनी, फॉरेनरांक पासून दिवनी, आमकां प्रश्न ना। पूण जेन्ना आमचे गोंयकार आसा तेन्ना ही जे स्कीम आसा गव्हर्मेंट बेनिफीट आसा ही गोंयकारांकूच वचपाक जाय, इतलो आमचो डिमांड आसा। सरकाराच्या वीज खात्यान हालींच नोकर भरती केल्या, तातूंतय व्हडा प्रमाणात नीज गोंयकारांक कुशीक दवरून गोंया भायल्यांक घेतल्यात। हे सगळें घडलां 15 वर्साच्या दाखल्या खातीर, असो आरोप संघटनेन केला। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 64 पोस्ट घेतल्या, तितूंचे आउट ऑफ 8 to 11 पोस्ट आउटसायडरांक भायल्यांक दिल्ले आसा। हे आतां पोस्ट जेन्ना गोंयकार आसा ते हांगा लायनीक रावता, 5-10 हजार भुरगे रावता एकूच ते ज्युनियर इंजिनियराच्या पोस्टाक लागून, आनी जेन्ना अशें हे स्कॅम करता डायरेक्टली तांकां दिता पोस्ट, हांकां कोण जबाबदार ना। वोट बँक पॉलिटिक्स करून सोडले आख्खे गोंयांत। ही आपणाची वोट बँक, बाबा हांगा कनेक्टेड आसा, तूं बाबा तुका काडलो पोस्ट दिलो। हें आतां कित्याक लागून घडटा की हे वोट तुका आपणाच्या वाटेन हें करपाक जाय, कॅपेबल पर्सन कोण आसा ते कांयच कोणूच पळयना।